Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. Thank you for being here. May God bless you and your family. बारूक प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. पोरजे मोजे धीर घे, इस्रायलाचो उगडास तुका राष्ट्रांक विकलोली पूण निसंतोण जावंक न्हय. तुम्ही सर्वेस्पराक राग हाडलो देखून तुमच्या दुस्मानांच्या हातांत ताणें तुमकां केली. देवाक न्हय पूण देवचारांक तुम्ही योद्न भेटोयले देखून तुमच्या रोचणाराक तुम्ही तिडोयलोलो. तुमकां सांबाळता बाळगिता त्या सासणाच्या देवाक तुम्ही विसरल्यात. जेरुसल्याक तुमकां पोसलोले आवयक तुम्ही दुखांत घाली. कित्याक देवाचो राग तुमचेर पेटलोलो पळोवन तिणें म्हळें, सियोनाच्या शेजाऱ्यानो ऐकात. देवान म्हजेर व्हड दूख धाडलां. सासणांक आसा ताच्या फॉर्मोणांक सांपडून म्हज्या पुतां धुवांक गुलामपणांत व्हेल्लीं हांवें पळयलीं. हांवें तांकां खुशालकायेन पोसलोली. आतां रोडण्यान आनी दुखान वेतात ती हांवें देखलीं. हांव एक विधवा, सगळ्यांनी सांडलोली. म्हजे विशीं कोणेंच खुशाल जावं नये. म्हज्याच भुरग्यांच्या पातकांक लागून ती देवाचे समूर्ती थावन कोडसोरल्यान देखून हांव एकसूरपण भोगतां. म्हज्या भुरग्यांनो धीर धरात, देवाक उलो मारात. जाणें तुमचेर विघ्नां धाडल्यान तो तुमचो उगडास करतलो. जशें तुमचेच खुशेन तुमी पयलीं देवा थावन कोडसोरून गेल्यांत, तशें आतां ताचेशी परतून येयात आनी 10 पावटी ओदीक व्हड आशेन ताका सोदात. कित्याक जशें ताणें तुमचेर विघ्नां धाडलीं तशें तो आतां तुमकां सोडयतलो आनी सासणाची खुशालकाय दितलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब दुर्बळांची मागणी सर्वेस्पर आयकता. हें पळोवन खालती मनशां संतोस्तलीं. देवान सोदतल्यांची काळजां आनंदान जियेतलीं. कित्याक सर्वेस्पर आयकता दुर्बळांची मागणी. सांकलिनी आसलेल्या आपल्या चाकरांक तो विसरना. स्वर्ग आनी संवसार ताका वाखाणू. तसोच दर्या आनी तांतूं फिरतात त्यो सर्व रचना. जबाब दुर्बळांची मागणी सर्वेस्पर आयकता. कित्याक देव सियोनाचें तारण करतलो आनी जुदाची शारां नव्यान बांदून काडटलो. ती आपली करून लोक थंय रावतलो. ताच्या चाकरांच्या भुरग्यांचें दायज तें. जीं कोण ताचो मोग करतात तांकां थंय ठिकाण मेळटलें. जबाब दुर्बळांची मागणी सर्वेस्पर आयकता. उद्गार. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. बापा,
स्वर्गा आनी प्रितुमेच्या दुनिया हांव तुका दिनवासतां, कित्याक स्वर्गींच्या राज्याचे गूट तुवें ल्हानांक उक्ते केले. Soy sorves fora, soy sorves fora, soy, 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 soy. लुका पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. ते ब्यास्तोर शीस कुशाल बोरीत जावन आयले. तांणी म्हणलें, सायबा, तुज्या नांवान देंवचार पर्यान आमकां खालते जाले. आनी ताणें तांकां सांगलें, वीज कसो स्वर्गार थावन पडलोलो हांवें सोयतानाक देखलो. चोत्राय, सोरोप आनी विंचू आनी दुस्मानाची सगळी पदवी पांयां तोळा मोस्तूंक हांवें तुमकां अधिकार दिला. आनी कांय एक तुमकां वायट जायतशें ना. तरी पूण देंवचार तुमकां खालते जातात म्हूण खुशाल जावचे भाशेक तुमची नांवां स्वर्गार बरयलोलीं आसात म्हूण खुशाल जायात. त्याच वेळार पवित्र आत्म्याचे खुशालकायेन भरून जेजून म्हणलें, बापा, स्वर्गा आनी प्रितुमेच्या दुनिया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्योय आनी सुपुल्यांक त्यो उक्ते केल्योय म्हूण हांव तुका वाखाणतां. होय बापा, तर हेंच तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातांत घाल्लें आसा. आनी पूत कोण तो कोणूच नकळो बोगोर बाप. आनी बाप कोण तो कोणूच नकळो बोगोर पूत. आनी बाप दाखोवन दिवची पुताक खुशी आसोत तो मनीस. आनी आपल्या शिसां वाटेन वळोवन ताणें म्हणलें, तुमी पळयतात तें पळयतले दोळे भागी. तर हांव तुमकां सांगतां, तुमी पळयतात तें पळोवंक जायते प्रवादी आनी पातशाय आशेले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात तें आयकूंकूय ते आशेले, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. तुमी पळयतात तें पळयतले दोळे भागी. लूक 10:24. एक ओस्तोरी एका रस्त्याचे कुशीक जेवण खाणांचो गाडो घालून आपलो धंदो चलयताली. जायतो लोक तिचें उदार घेतालो जाल्यार कांय जाणां तिका फटयतालीं. एक तरणाटो हें पळयोवन तिका विचारता, तुका लोक फटयतात आनी नागयतात तें तुका कशें फटवता? ओस्तोरी जबाब दिता, तांकां देव पळयता. म्हजे दुडू खावन तीं गिरेस्त जावची नात, पूण ते दुडू दुबळ्यांक दिले अशें चिंतून हांव गिरेस्त जातां. जिवितांत गिरेस्त जावंक दुडू नाकात, पूण बरे भावार्थाचे दोळे जाय. तूं भावार्थान कितें पळयताय आनी तुजी दिशा खंय खंय पावता तितलो देव तुका गिरेस्त करता. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू ब्यास्तोर जाणांक शांती विस्तारूंक पाठयता. कांय जण जेजूच्या नांवान देंवचार पासून काडटात. जेजू शिसांक सांगता, तुमी पळयतात तें जायते प्रवादी पळोवंक आशिल्ले, पूण हें भाग तुमकां फावो जालें.
जेजूचे गूट सुपुल्ल्या भुरग्यांक म्हणजे भावार्थान पळयतल्यांक उक्ते जातात. आमच्या जिवितांत आमी सदांच बरें पळोवंक वावरूंक जाय. तेन्नाच देव आमकां आपले गूट उक्ते करतलो. मोगाळा बापा, जिवितांत वायट बरें घडटात तें भावार्थाच्या दोळ्यांनी पळोवंक वावरूंक आमकां शिकय. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.